नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। मनोजान राजकारणांतल्यान विसाव घेतिल्ल्यान सेगीत निस्वार्थपणान वावर करपी तरणाटे कार्यकर्त्यांचो फुडार कितें लोकांक सतायता प्रश्न जाल्यार आरजेपीच्या वावराची मुख्यमंत्र्यान केली तोखणाय। सरकारी खात्यांनी 22,000 जागे आसा रिकामी मुख्यमंत्री जादूगर ते वेंचणुके पयलीं दितल्या नोकऱ्यो सांगता मंत्री राणे। कितली रिक्त पदां आसात ती मेजता कर्मचारी भरती आयोगावरवीं जातली भरती सांगता मुख्यमंत्री। सर्गेस्त दोतोर केतन भाटीकाराच्या मरणाच्या फाटले सोदचे सद पोलिसांनी हे संबंधी केला घुसपागोंदळ। या प्रकरणात बेगोबेग करची खोलायन चौकशी मिके आणि सुदीपाचो सणसणीत आरोप। सुखी जिणे खातीर संगीत हो सगळ्यात बरो मार तरणाटे पिळगेन वळचे संगीता कडेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो जीवन मंत्र। साखळीच्या चिकणे कुडणे वाठारात शैला गाडी ह्या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात मुंबय हांगा अटक केल्ल्या दुबाविताक दिवचल पुलिशेन हाडलो गोंयांत फुडलो तपास आसा सुरू। आणि गोंयांत 22 आणि 23 तारखेक पडटलो वादळी वाऱ्यासयत पावस हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट। आता खबरो विस्तारान गोंयांत प्रादेशीक राजकारणात व्हड घडामोडी पळोवपाक मेळटा। आरजेपी पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परबान पक्ष अध्यक्ष पदासयत सक्रिय राजकारणांतल्यान राम राम करून आपली भूमिका स्पष्ट केली। मात आमदार विरेश बोरकार कोणाक रावला आपली भूमिका स्पष्ट करपाक। ह्या अंतर्गत गट वादाक लागून आता उपाशी रावन काम करपी वांगडी भोवऱ्यात सापडल्यात। आता सेगीत आरजेपी पार्टी घडल्या तेन्नाच सावन ताच्या निस्वार्थपणान वावर करपी तरणाटे कार्यकर्त्यांचो फुडार कितें हो एक मोठो प्रश्न। आम्ही स्टार्ट केल्ले रेव्होल्यूशन 7 भुरग्यांनी मेळोन 7 भुरगे आसले तेन्ना आमी चिंतलेले की गोंयान आमच्या खंय तरी वॉयस दिवपाक जाय, आवाज दिवपाक जाय। जो आवाज गोंयकारांचो ना, जे वॉयसलेस गोवन आहात तांकां खंय तरी आवाज दिवपाक जाय। तो आवाज दिवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन फॉर्म केल्ले। एक विजन आसले आनी दोळ्या मुखार एक पिक्चर क्लियर आसले की हो दीस येतलो म्हणून। 9 वर्सां आदी फुटबॉल चिन्ह घेऊन गोयची अस्मिता आणि थळाव्या लोकांच्या हक्काच्या प्रश्नाचेर स्थापन जाल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक आयज व्हड आडखळ आयल्या। पक्षाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष मनोज परब हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिवन सक्रिय राजकारणांतल्यान भायर सरपाची घोशणा केल्या। आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे फिट करता। थँक्यू। पक्षांतल्या अंतर्गत राजकारण आणि गटवादाचेर नियंत्रण दवरपाक आपूण अपेशी थारलो अशें परब हांणी मान्य केलें। 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजी पक्षान 40 जाग्यां मदल्या 38 जाग्यांचेर उमेदवार उबे केल्ले आणि सुमार 10% मतां मेळयल्लीं। तशेंच सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान विरेश बोरकारान जैत मेळोवन आमदार म्हूण सोपूत घेतिल्लो। मजगतीं फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांचे मदले मतभेद उजवाडाक आयिल्ले। तशेंच पक्षान बोरकाराक कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्ली। पूण ह्या घडणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना बोरकार हांणी स्पश्ट केल्लें की संस्थापक वांगडी आनी कार्यकर्त्यां कडेन चर्चा केले बगर खंयचोय निर्णय घेवंक मेळना। हाचे उपरांत पक्षाचे पदाधिकारी आणि कोर समितीन मनोज परबाचो राजीनामो मान्य केलो। पार्टी ऑफिशियली एक्सेप्ट करता आणि आता तो पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून ना, मेंबर म्हणून ना आणि तो खंयचलेच कमिटी चेअर म्हणून करिना। पक्षाचे काम चालू उरतले आणि फुडल्या दिसांनी पक्षाक बळगे दिवपाचे यत्न चालूच उरतले अशी माहिती पक्षाचे अजय खोलकर हांणी दिली। पूण आता मोठो प्रश्न उपरासता तो त्या तरणाट्यांचो। आरजी स्थापन जाल्ल्या सावन पेटिल्ले कितलेशेच तरणाटे आरजीपी वांगडा दीस रात वावुरता। पार्टींतल्या व्हडल्या नुस्त्यांनी आपापल्यो सुवात्यो घटमूट केल्यो, मात बारीक नुस्त्यांचे कितें? तांचे कशें आनी कितें शिजतले? पार्टी ह्या तरणाट्यांक लागून खरेंच गंभीर आसा काय, वा फकत व्हडा संख्येन तरणाट्यांनी एकठांय येवन पार्टी खातीर वावुरपाचे? तरणाट्यां मदलो हो उजो आतां पेट्टलो काय पालावतलो? मनोज परब पार्टीचो अध्यक्ष म्हूण भितर सरिल्लो ताचेर तरणाट्यांनी आपले सपन पळयिल्ले।
जाल्यार आतां अध्यक्ष भायर सरलो जाल्यार तरणाट्या वांगड्यांचें कितें? मनोजान राजिनामो दिवचे पयलीं ह्या तरणाट्यांचे एकदा तरी चिंतले व्हय? हो मुदयेर थीक असो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पहिल्याच वेंचणुकेत आर्जीक 10% मतां मेळ्ळीं. तशेंच आमदार म्हणून व्हेश बोरकार वेंचून आयले. वट्टे आमदार वेंचून आयलो तरी पहिल्याच वेंचणुकेत 10% मतां मेळप ही व्हड गजाल आसा. पक्ष स्थापन करून तो वाडोवपा खातीर मनोज परबान खूब कश्ट घेतल्यात. ताचे कश्ट हे तोखणाय करपा सारखे आसा. आरजीपीतल्या अंतर्गत वादाचे वा मतभेदां विशीं कांयच म्हायती ना. धर्म आनी जातीच्या आदाराचेर पक्ष तयार जावप ही गोंया खातीर घातक गजाल आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तुम्ही म्हाका कंटिन्युअसली 2 दीस ह्या विशयाचेर विचारत आसले, म्हणून हांवेंय थोड्याश्यो तेंच्यो पुराय बातम्यो आनी व्हिडियोज हे हांवें मुद्दामून पळयले. एखादी रिजनल पार्टी ग्रो जाता आसतना स्थानिकांनी बी एट्रॅक्शन आसता आनी त्याच पद्दतीन आरजी म्हाका दिसता 2016तल्यान तरी एक मुवमेंट म्हणून सुरू जालो. 2021 रिजनल पार्टी म्हणून जाली आनी तिका फुटबॉल हो तेंचें चिन्ह मेळ्ळें. नो डावट कोणी विचार करूंक नाशिल्लो की इन द फर्स्ट इलेक्शन दे विल गेट द 10% ऑफ द वोट शेअर इन द असेंब्ली इलेक्शन. जरी तेंचो एकूच आमदार निवडून आयलो बट तेंचो वोट शेअर हो बीग आशिल्लो. ज्या पद्दतीची लिडरशिप्स म्हणजे मनोज परब आणि ताच्या बरोबरची एंटायर टीम ही ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी ग्राउंड वर्क केलें, हार्ड वर्क केलें, नो डावट आय एप्रिशिएट. कारण शेवटी पार्टी उबी करप आनी अक्रॉस द गोवा आनी अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स हे खूब कश्ट आसता. कारण आय एम बिलोंग्स टू द नॅशनल पार्टी. हांवें सिन्स फ्रॉम आय एम द सेकंड जनरेशन इन माय पार्टी म्हणटा तसो हांवेंय कश्ट केला ना न्ही. आय एम वर्किंग इन माय पार्टी सिन्स फ्रॉम द 1996. ओके, बट हांव तेंचे कश्ट एप्रिशिएट करता खरोखरूच, इन्क्लुडींग द विरेश बोरकर. हिज परफॉर्मन्स इज ऑल्सो एप्रिशिएटेड. बट तांच्यांनीच ज्या मिडियाचेर उलयलें एखाद्या धर्माच्या विरोधात त्या धर्मांतल्या देवतांचेर खंय सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्माचेर काही लोक कमेंट्स करतात, काही लोक ब्लेम करतात. हे योग्य न्ही. हे तांच्यांनीच म्हटलां. परत म्हटलं तुम्ही हांवें म्हटलां ना. हांवें जेन्ना सोशल मिडिया आनी प्रेस मिडिया पळयल्यो आनी अशें जर आसत जाल्यार तें योग्य न्ही. खंयचीय पार्टी ही धर्म आनी जात हेच्या आदाराचेर चलूंक शकना. म्हणून ज्या पद्दतीन काल म्हणजे मनोज परब एक्चुली विथ द स्ट्रॉंग लिडर ऑफ द आरजी पार्टी आनी ज्या पद्दतीन ढसा रडलो, हांव नकळो की तेंचें इंटरनल कितें जालां तें. पण तांच्यांनी जे भायर म्हटलां की आमकां वायट दिसलें, आमच्या देवांचेर अशा पद्दतीन हें करप हें आमकां वायट दिसलें, हें तेंच्यांनीच म्हटलां. जर कोणाच्यो भावना दुखून जर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन जाल्यार म्हाका दिसता की लोकांनी विचार करचो पडटलो. अशा पद्दतीन जर भावना दुखोवन जर आसत जाल्यार कितल्या पर्यंत ही युनायटेड फुडें चलतलें हें म्हाकाय खबर ना. म्हणून फक्त आत्ताच्या घडीक तरी म्हाका खबर ना की कितें जातलें तेंचें तें. बट एनी हांव दे आर इन द अपोजिशन. म्हाजें सातत्यान तांकां म्हणणें आहा की एखादे रिजनल पार्टी खातीर आसपूय ही बरी गजाल आसता. आनी माय बेस्ट विशीस तांच्या पार्टी खातीर हांव इतकेंच म्हणटलो. बट अशा पद्दतीन म्हणजे ज्या पद्दतीन इंटरनल रीट जावन आनी एखाद्या धर्माच्या आदाराचेर जर अशें जाता आसत जाल्यार तें गोंया खातीर योग्य न्ही, गोंया खातीर घातक आसा. इतकें जावं म्हणटा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी राज्यांत 22,000 सरकारी नोकऱ्यांची पदभरती जातली असो दावो केला. खात्यांनी 22,000 जागे रिकामी आसात. आपल्या कडेन ताचे आंकडे आसात. आमचे मुख्यमंत्री जादूगर ते वेंचणुके पयलीं नोकऱ्यो दितले असो विश्वास आसा. गोंयांत परतून भाजपाचेच सरकार येतलें अशें मंत्री राणे सांगता. दुसरे वटेन कितली पदां रिक्त आसा ती मेजता. कर्मचारी निवड आयोगा वरवीं भरती जातली. विश्वजीत राणे हांणी आपल्या खात्यांतल्या रिक्त पदांची म्हायती आयोगाक दिवची अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. 22,000 नोकऱ्यो सरकारान हांव बी सरकारान आशिल्लो आसा. म्हाजो मुख्यमंत्री करतलो. डॉ. प्रमोद सावंताक बी भुरग्यांची काळजी आहा. आयज आमच्या मतदारसंघ न्हू 40 मतदारसंघान लोकांक दिसता की जॉब जाय, सरकारी नोकऱ्याचो जॉबचो क्रेज गोंयान आहा. पूण कितें आहा की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन ते करतले. पूण हांव
माझे मत कितें आहा भारतीय जनता पार्टीत ते करू शकतले आनी खंयचीच पार्टी ते करू शकना 4-5 महिने उरले असेंब्ली इलेक्शन मुख्यमंत्री मॅजिशियन आता करतलो आणि मेन म्हणजे कितें म्हाजो पूर्णपणे काम जे चल्लां आयज तुमी मिटिंग्स पळयता ती भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक फक्त 70 भायर बी वचून स्ट्रॉंग करपाक जे विरोधी पार्टी आहा थंय वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आणि मेन म्हणजे कितें आहा की आमी एक टीम आहा आमचें कितें मत आहा लोकांची एस्पिरेशन केन्ना केन्ना मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक लागता and I'm confident these 22,000 jobs Chief Minister will fill up before the elections. It is a aspiration of people which I'm in. But again, I'm trying to tell you, the next government is also going to be of Bharatiya Janata Party. Chief Ministers of the Bharatiya Janata Party. I am a member of the Bharatiya Janata Party. We are senior leaders of the party. And केन्ना आमच्या भुरग्यांचे एस्पिरेशनाचे वॉइस करचे पडटा थंय. तांकां बी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली म्हणून तांकां खबर आसूंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री हे 22,000 जॉब हांवें ऑलरेडी आंकडो काडलेलो आसा 22,000 जॉब जे आहा ते भरपाक जाय इलेक्शनाचे पयलीं तर म्हाका दिसता खुबशे कडेन समाधान तरुण पिढीक जाता गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सेपरेटली घातलेले आसा ते जेन्ना गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर बी जाता तो पर्यंत भुरग्यांक त्रास जावं म्हणून हो म्हाजो पॅशनेट सब्जेक्ट तुवें आयकलें आसतलें भाशेन ते सरकारान म्हाका सांगूं ना तूं कर म्हणून हांवें म्हाजें ओन केलां पूण ते आनी म्हाका काय फरक पडना फाल्यां CSR म्हणून हांव ते कंटिन्यू करूं शकता पूण तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल गव्हर्मेंटचे अंडर आसल्यार बरें हांव मुख्यमंत्री कडेन ते फायल एकदां पावली की तेंचे कडेन उलयतलो पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी करूंक शकना हे म्हाका त्रास जाता कित्याक हो म्हाजो कमिटेड प्रोजेक्ट म्हाज्या जिवनान हेजो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा म्हणून हांव ते चलयतां म्हाका कोणी सांगूंक ना सरकाराचो प्रोजेक्ट ते सरकाराचो प्रोसिजर ते करतले योग्य तरेन 2 गजाली हांव सांगता पळय सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो परमनंट गव्हर्मेंट जॉब हे आमच्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फत ऑलरेडी 2-2.5 हजार जाल्या उरलेल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक इन्क्लुडींग बाब विश्वजीत राणे हांच्याय डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो सगळ्यो तेंच्यांनी धाडून दिवच्यो हांव एकदां सगळ्यो मेजता कितल्यो जाता त्यो आनी हांव एकदां मेजता आनी तेज्या उपरांत मागीर पळयता कितल्यो हजार जाता त्यो बट डेफिनेटली इट इज इन थावजंड्स अजुनूय एडवर्टायज जातल्यो त्याच बरोबर कॉर्पोरेशन्स हातूनय बी म्हणजे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स ह्यो डायरेक्ट नोकऱ्यो भरप जातल्यो ताज्या भायर आमी जाका म्हणटा की WRD डिपार्टमेंटांनी येता ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान काही नोकऱ्यो ज्यो पळय त्यो येतल्यो हें हांव म्हणटा आदले पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको आणि सर्गेस्त दोतोर केतन भाटीकाराच्या मरणाच्या संबंधी उत्तर कन्नडातल्या रामनगर पोलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या आणि त्याची प्रत दक्षिण गोयच्या पोलीस अधीक्षकाकूय धाडल्या मजगती गोयची कायदो सुव्यवस्था इबाडत आसा आणि पोलिसांनी भाटीकाराच्या मरणासंबंधी घुसपागोंदळ केल्ल्याचो सणसणीत आरोप मिकीन पत्रकार परिशदेत केली मजगती समाजसेवक सुदीप दळवीन ह्या विशयाचेर आपले गंभीर प्रश्न उपरासले दोतोर केतन भाटीकाराच्या मरणासंबंधी दुबाव निर्माण जाला दांडेली सावन गोंयाक येतना सोरोप चाबिल्ल्यान ताका मरण आयले जरी अशें आसले तरी आदले मंत्री मिकी पाशेकोन ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करची अशी मागणी केल्या हे संबंधी उत्तर कन्नडातल्या रामनगर पोलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या आणि कागाळीची प्रत दक्षिण गोंयच्या पोलीस अधीक्षकाकूय धाडल्या सोरोप चाबिल्ल्यान शुक्रारा फांतोडेर ताचो जीव गेलो आमदार मंत्री जावपाचें सपन अपूर्ण उरलें केन्ना कितें जायत हाचो अदमास घेवप शक्य ना मजगती गोंय पुलिसाच्या काम करपाच्या पद्धतीचेर प्रश्नचिन्ह उबे करून कायदो सुव्यवस्थेची परिस्थिती इबाडल्याचो आरोप केलो सामाजीक वावुरपी सुदीप दळवीन पत्रकार परिशदेत नागरिकां वतीन फुडली कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिली डॉक्टर केतन प्रभू भटीकार हे फाटी संपले आणि संपत असताना गोंया संपना गोंयची बाय कर्नाटकात संपली मागीर म्हणून तेजी डेड बॉडी तशीच गडबांदर प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाडलो तिका डॉक्टरान सांगिल्लें डेड हाड म्हणून आता डेड हाड म्हणले उपरांत ती बॉडी GMC वयली दुसरे दिसा आमगेल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां तेजे पोस्टमॉर्टम केलें सरपान घास मारलो आतां विटनेस कोण ना दोगूदा मनीस एक तेजी म्हाका सांगातान गेलो तो आनी एक मेलो तो बट इवन दो तो तेजे बारा हालो ताणें स्टेटमेंट केलो उमके भाशेन जालें आनीक ते आतां कोण गॉस्पल ट्रूथ म्हणून घेतलो
तो एक क्वेश्चन मार्क जाता. तिका तिसरो पसून काय ना आनी एकलो कोण आहलो म्हणून सांगपाक ते सारकें. पूण ते कितें नरेशन केला तेज बारा आहलो त्या मनशान हांवूय जाल्यार कन्विन्स जायना. आनी हांव कन्विन्स जायना देखून हो इन्सिडेंट कर्नाटकाक घडलो आनी कर्नाटकाक घडलो देखून हांवें ताबडतोब हांव कन्विन्स जालो ना हांवें ईमेल धाडलो त्या पुलीस स्टेशन. आनीक संडे हांवें मुगे टीम धाडली आनीक रामनगर जे पुलीस स्टेशन आहा त्या पुलीस स्टेशनाचेर हांवें कंप्लेन केली ऑफिशियली. PI कॉन्टेक्ट केलो जोयडा पुलीस स्टेशनाचेर आनीक PSI रामनगर पुलीस स्टेशन कॉन्टेक्ट करून हांवें एक कंप्लेन रजिस्टर केलेले 4 दीस जाले. सो आयज थर्सडे आनीक हांवें ही कॉपी हेजी कॉपी CC केल्या साउथ गोवा SP मुगेलो तुगेलो सगळ्या समेस्ता गेलो. आमकांय कळपाक जाय बाबा कित्याक 2 एकलो मनीस खंय बसता रस्त्यार वयता बाबा सरपंच घास मारलो पयले पाट सर म्हणटा आमी हे भाशे मनीस मारतो तो इश्यू करपा नाका पॉलिटिकली इश्यू करपा नाका आनीक कोणाक हट करपा नाका पूण हेजेर कारवाय जावपाक गरज आसा. The topic is deplete law and order situation and erroneous functioning of Goa police. Let me straight come to the topic. We are talking about Dr. Ketan Bhatikar's death, mysterious death. As per section 173(1) of BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, the police has got a responsibility of filing a 0 FIR and transferring the case to Ramnagar police station, which again I am saying falls under Karnataka state. This was not done. Now, Goa police has not only taken up the case but also on its recommendation, the state government of Goa has performed a postmortem on Dr. Ketan Bhatikar. I request Ramnagar police station to take up the case through proper channel, conduct all sort of legal inquiries, and specially I insist, track down the call record details and mobile phone details of Dr. Ketan Bhatikar as well as the prime witness in the case, analyze, inquire, and finally reach a conclusion. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सरकार सदांच यत्न करता. वेगवेगळे उपक्रम कार्यावळी घडोवन हाडटा. जिणेंत खोशी रावपा खातीर संगीता शिवाय दुसरो पर्याय ना. दर एकल्यान शिकून घेतिल्ल्या संगीत कलेचो हेरांक फायदो दितना तरणाटे पिळगेक संगीतात हाडपाचो हेतू दवरचो. तशेंच हे कलेत तरणाटे पिळगेक काडपा खातीर रवींद्र भवन सांखळिया आनी संगीत महाविद्यालयाच्या ह्या उपक्रमान हेरांनी स्वता विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. सारेगमपा तक दिन धा मनात एक आम्ही जेका म्हणटा की खास करून आम्ही सगळेजण शिकत असतात पण ते एकत्र येऊन एका जाग्याचेर ह्या दीनदयाळ ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटांतल्या साखळेत शिकप एक वेगळीच उमेद आसा. आणि हे सगळे शिकता असताना आपल्या हॉलिडेचोय खूप बरो कसो उपयोग करप आणि तातूंतल्यान 50 भुरगीं म्युझिक कॉलेज ऑफ आर्ट्सची आणि तातूंतली 40 भुरगीं ही नॉर्मल खंयच्या तरी हायस्कुलांनी तबला पेटी गायन शिकत आसा. पण तांकांय कळ्ळें की म्युझिक ऑफ कॉलेज आर्ट ही ग्रॅज्युएट कॉलेज ही गोंयांत आसा. आमी तबला पेटी गायन नृत्य हातूंतय बी आमचो करियर करूं शकता. आणि ह्या करियराच्या बरोबरूच आमी जेका म्हणटा की आमकां एक वेगळे आमच्या मनाचेर संस्कारय घडूं शकता. ह्या 5 दिसाच्या शिबिरांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्या शिक्षकांनी दाखोवन दिलें. ताज्या बद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन. नेटान तांच्या सगळ्या खातीर तुमी ताजे वाजोवन रवींद्र भवन दीनदयाळाच्या ट्रेनिंग सेंटरात आयोजित केल्ल्या आयच्या कार्यक्रमाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. साखळीच्या चिकणे कुडणे वाठारात शैला घाडी या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात मुंबय हांगा अटक केल्ल्या सागर राऊळ या दुबाविताक पुलिशेन गोंयांत हाडला. शैला हिचो खून करून या दुबावितान फुज्यो काडिल्ल्यो. 20 मेक सांजे वेळार दिवचल आनी महाराष्ट्र पुलिसांनी ठाणे मुंबय हांगा या दुबाविताक अटक केली. सध्या ताका दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
गोंयांत शुक्रारा आनी शेनवारा गडगडे सयत वादळी वाऱ्याचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर हवामान खात्यान 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वरां खातीर 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो अशें कळटा. पणजे पाटो पुला कडेन आनी नव्या आरबीआयच्या इमारत बांदकाम वाठारांत अवजड वाहनांची येरादारी खातीर रस्तो कोचलो. हे विशीं गोमंतक टीव्हीर बातमी प्रसारीत केले उपरांत संबंदीत प्रशासनाक जाग आयली. ताची दखल घेत पाड जाल्ल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम सध्या हातांत घेतलां. कोल्डे देळावली वाठारांत फाटलीं 2 वर्सां सावन लायटीचो आपालिपा सुरू आसा. तशेंच लायटीक लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटालो. हे फाटभुंयेर ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाची थळाव्यांनी संबंदिता कडेन मागणी केल्ली. मात संबंदितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी मडगांव वीज खात्याक घेराव घालो. उपरांत 22 जून मेरेन नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसयतले अशें आश्वासन सहाय्यक अभियंतो शरद नायक हांणी दिलें. कॅन्टीना जेलो पण भायर वचपाक मेळना आयज तुमकां मोटर दिता हांव तुमकां ट्रान्सफॉर्मर दिता हांव तुमकां पालाश दिता हांव तुका बंगलो दिता हांव तुका मोटर दिता हांव तुमकां ट्रान्सफॉर्मर दिता आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय मॅडम ते सगळे लोकांक घेवन आयिल्ले की तांकां आनी ताणें अल्टिमेट एक्सपिरियन्स दिता आनी त्या प्रमाणे आमी प्रतिमा मॅडमाची सांगलें मॅडम फाल्यां सकाळी एका ट्रेनिंगेक आसा. आफ्टर ट्रेनिंग हांव पणजे वतलो एक्झॅक्टली खंय कितें आपले डॉक्युमेंट्स घेता आनी तुमकां येवन हांव सांगता. सो तिणी सांगलें आपूण चलो 2 सवादां घेतले. हांवें म्हणलें मॅडम कितलो लेट जावं हांव डिटेल घेतलो तुमचे कडेन येतलोच. इवन वायल कमिंग बॅक वीथ हांव कम्युनिकेटींग मॅडम हिंगा पावलो असं म्हणून ताका सांगून आयलो. ते पावले नंतर आमकां आयले ऑर्डर आयली खंय आसा ऑर्डर नंबर ते सगळे हांवें डिटेल दिले. ते फायनान्सान गेल्ले आसा. इन एडिशन टू दॅट वॉट एल्स कॅन वी डू. आमची मॅडम सिनियर मॅडम आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर ते परत आमच्या एसी कडेन उलयले. एसीन सांगलें की इज रिक्वेस्टेड चीफ आनी चिफान सांगलें कितें आपण बेगीन ट्राय करून दिता वर्क ऑर्डर काडपा खातीर फायनान्साच्या. वर्क ऑर्डर दिले नंतर काम येता म्हाजे कडेन. हांवें कितें सांगलें हेका ज्या दिसा वर्क ऑर्डर येता त्या दिसा हेका सगळ्याक सांगता एंड वील ट्राय टू स्टार्ट द वर्क द सेम डे. वर्क ऑर्डर येयले की नाही आमकां मॅक्स टू मॅक्स 15 to 20 days कित्याक ते फाउंडेशन केला ताका मातसो क्युरिंग करपाक टायम लागता. सो तो घर जावपा खातीर टायम लागता. तो टायम आमकां दिले नंतर आमी ताका कॉन्ट्रॅक्टाक सांगलें तूं हे फाउंडेशनाचें बी काम कर आनी जे ट्रान्सफॉर्मर बी ऑर्डर करपाक ते बी ऑर्डर कर. सो बोथ शूड हॅपन टुगेदर. यू शूड नॉट वेट की हांव पयलीं फाउंडेशन घालतलो मागीर ट्रान्सफॉर्मर हाडटलो ना. तूं सेम ट्रान्सफॉर्मरचो ऑर्डर कर तुवें फाउंडेशन घाल आनी जितलें बेगीन जाता तितलें चालू करया आनी काबार करया. ट्रान्सफॉर्मर घातले फाउंडेशन घातले तेजे नंतर थोडें काम आसता ताका फेन्सिंग करपाक पडटा सेफ्टी खातीर आनी फायनल आयटम आसा तो इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर. I am taking this as an assurance from you. गोंयच्या पारंपारीक आदिवासी कला हस्तकला आणि गांवगिऱ्या संस्कृतायेक एक मंच मेळचो हे खातीर 22 आणि 23 मे दिसा आदिवासी हस्तकला एक्सपो 2026 हे प्रदर्शन आयोजित केलां. थळाव्या कारागिरांक स्वरोजगार उद्देगांक आणि पारंपारीक गोंयच्या कारागिरांक चालना दिवपा खातीर हो उपक्रम चालीक लायला. हस्तशिल्प कापडे आणि कोयर विभागाचे संचालक सगुण वेळीप हांणी प्रदर्शना विशीं म्हायती दितना थळाव्या कलाकारांक बाजारपेठ दिवप हो मुखेल हेत आसा अशें सांगलें. डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल अँड कॉयर हांणी आयज हें एग्जिबिशन भरून हाडलेलें आसा आनी ह्या एग्जिबिशनाक आमी साथ घेतला तो म्हणजेच ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट तांचे कडल्यान आमकां फायनान्शियल सपोर्ट घेतलो आसा आनी प्रिमायसीस सपोर्ट म्हणजेच आमी
कला अकादमीचे चेअरमॅन त्यांचोय सपोर्ट घेतलेलो आसा आनी ह्या सपोर्टान आयज आमी हे हांगा 2 दिसाचे एग्जिबिशन दवरल्लें आसा. सो ह्या एग्जिबिशनाचे नांव दिल्लें आसा ट्रायबल क्राफ्ट एक्सपो. जे ट्रायबल गोंयचे ट्रायबल लोक आसा सो तेंचे कडल्यान वेगळे वेगळे हँडीक्राफ्ट आयटम्स आसात. सो हेंचे हांगा प्रदर्शन जातले, वेगळे वेगळे आयटमाचे विक्री जातले. त्याच बरोबर डिपार्टमेंट असे वेगळे वेगळे कडेन सेंटर्स आसा सो थंय वेगळे वेगळे तरेचे आयटम्स तयार करतात. म्हण ते कुणबी साडी म्हण, शॉल म्हण, आनीक दोरी म्हण, असे वेगळे वेगळे इवन टॉवेल्स, बेडशीट्स हे सगळे आयटम्स तयार करतात. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कुणबी साडी, सो हेजे सुद्दां आमी हांगा प्रदर्शन आसा आनी विक्री आसा. सो त्याच बरोबर हातमाग आनी कॉयर इंडस्ट्रीज, सो हेजेय सुद्दां आमी हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन दवरल्लें आसा. सो हे वेगळे वेगळे डेमॉन्स्ट्रेशन एज वेल एज हँडीक्राफ्टाचे वेगळे वेगळे आयटम्स जेणे का आमी ट्रेनींग दिल्लें आसा आनी ट्रेनिंगांतल्यान तेंच्यांनी शिकोवन आपले परीन एफर्ट्स घालून हांगा हे जे आयटम्स केल्ले आसा तेजें प्रदर्शन हांगा आयज भरिल्लें आसा. हे 2 दीस आसतले आनी ह्या 2 दिसांक भितर सो जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा येवचे, मुजरत येवचे. हांगा 10 ते 8 रातचे 8 म्हळ्यार हें ओपन आसतलें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.